कॉमस्कोर नुसार आता isakal.com आहे देशातील नंबर 1 ची मराठी न्यूज वेबसाईट। प्रत्येक अपडेटसाठी isakal.com ला नक्की भेट द्या। 30 वर्षा झाली आम्ही हांगा बसून फळभाजीची विक्री करतात। वत आसूं पावस पयस पशिल्ल्यान येवन दर दिसाक आमी आमच्या पोटा खातीर कष्ट करतात अशें मडगांव पुलीस स्टेशना सामकार बसपी भाजीकार सांगतात। दर हंगामाक आशिल्ल्या मागणे प्रमाण आमी तरेतरेची कणगां, चिबड, नाल्ल, गांवठी भाजीपालो, तांदूळ हाडून विकतात। पूण आमकां हांगा रस्त्या कुशीक वतान तशेंच पावसात भिजून विक्री करची पडटा। हाचेर उपाय म्हणून आमी नगरपालिके कडेन शेड बांदून दिवपाची मागणी केल्ली, पूण 3 दशकां जालीं कोणूच कानामनार घेना अशी ह्या भाजीकान्नींची कागाळ। आम्ही येवपा आता 30 वर्ष म्हण जाली। 30 वर्ष जाली। आमी पळय कणगां तेंपा कणगां हाडटाय, चिबडां तेंपा चिबडां हाडटाय। आतां सगळें भाजी पालो कितना तितलें आमी घेवन येताय विकपा बसताय। गांवां कोण खाता? गांवां करून आमी घेवन येताय न्हू। तुम्ही जागो जाय म्हणून मागलो न्ही? हय, जाग जाय म्हणून मागलो, आमकां जाग दिना। आमी हांगा बसोन कोणू जावं रे खंयच्या गांवचो जावं येवन हांगा येवन कितें तर त्यात कितें बटणे कणग जावं, तांदूळ जावं, सगळी केळी जावं सगळी वेपार हाडून विकता। आपल्या आतां इश्कोला भुरगीं वयताय पळय, त्या भुरग्यांक कितली बायलांनी कितली धंदो करूं, तो धंदो कितली केला, त्या भुरग्यांक पळय इश्कोल शिकयला त्या बायलांनी। त्या बायलांनी इश्कोल शिकोवन आज भुरग्यांक कितें तर धंदो करून भुरग्यांक हें केला। आमी गव्हर्मेंटाक काय आमी कामां लागले कडेन ना, आनी दिना आमी गव्हर्मेंटाक कामां। अशें करून पण लोकांक बायलांनी कोणूच एक गरीब बायलांनी हें केलें, वत लागतलें तुका। आनी मागीर आतां कोणाक ना कोणूय तरी येवन बसता। खंयच्यान हाडटा तुमी आतां? खंयच्यान हाडटा सामान? आमी अशी गोड्यावळार, पाडी, पारश्यां, पिल्ला, सुकदळे, बेनुडे खंयचाय गांवांत लोक येवन बसता न्हू हांगा आपल्या वेपार स्वता वेपार येवन धंदो करता। तरी धनकरान कितें जायत अशी मुखार आमची एक फाटल्यान रावले आनी आमकां व्हरोन बसून हितू बसून व्हरोन आमकां हें केलें आपल्याक दिता म्हणून। आतां कितलीं वर्सां जालीं? 35 वर्सां जालीं, आजून बायलांक बसपाक दिना अशें म्हणून आमी तें उलयलेलें। आमी कितें दिवची म्हणून कोणाक बसोंक जागो अशें म्हणून आमी उलयलें, आजुनूय दिना। आमी कष्ट करून पोट भरतात। आमी सुवाते खातीर मागणी केली तेन्ना आमकां 3-4 कडेन स्थलांतरीत करून निमणे मडगांव पुलीस स्टेशना सामकार बसपाक सांगले अशें भाजीकान्न शब्दुले मडगांवकार सांगतात। आता तरी तांच्या मागणेची दखल घेवन नगरपालिकेन आणि सरकारान शेड बांदून दिवची अशी मागणी या भाजी विक्रेत्यांनी केल्या। पळय कणगां टायमार कणगां, आतां कणगां आमगे तांबडेली, मागीर येता हेजी झाडकणगां आनी ती हेजी काटकणगां। आता आमी केळी, नाल्ल ते सगळें घालताय, भाजी सगळी आमगे गांवाची। खंयच्यान येता तुमी? मोर जिल्ला। आनी कितली वर्सां जाली हांगासर? आमी येवन जाल्यार 30 वयर जाली वर्सां हिंगा। तुमकां जागा दिली ना काय? आमकां हिंगा पयलीं हिंगा बसप आनी पयलीं ह्या पंपार बसप, मागीर त्यान आमकां हिंगा बसयलो रस्त्यान बस त्या सगळी पंपार बसली, ह्या पंपार बसली, त्या वतान बसली, मागीर त्यान हिंगा आमकां जागा दिलो बसवाय म्हणून। तूं मुन्सिपालिटी बी गेल्ली? हय, मुन्सिपालिटी वचून येयली आमी, थिंग गेली। पूण अजून बरो जागा दिलो ना तुमकां? ना, त्यांचा हिंगा बसता ना, त्यांचा गव्हर्मेंट वच। गोमंतक टीव्ही खातीर गौरांग प्रभू मळकणेकार।